sorvboro Rotnar mozo Doni koro Solya karzan Nizmuk tuzo Saudades por que favor, por que favor. Deva tu jamoga klakta. मुझे तू का दीता तुझे मोगा लगा मुझे तू का दीता Mugu keloi Makarot loi Makapos loi Mozo Opratsos loi Makarakloy Tuja mogak lagda Haris Mujhe tu kadida Tu kadita Hari
सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया A8 पेज नंबर 4 A8. देवाची विधी सोरी हांव वेता तुझ्या काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाच्या हांवेशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासची म्हूण करूय तुज्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाटा खंय देवाची विधी सोरी हांव वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव वेता देवाची हांव वेता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता पयले इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या कायतान फ्रांसीस गोन्साल्वीस तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रुजादा रॉड्रिगीस हांच्या ओत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयच्या दिसा मागुया जे कोण बेकार आसात जांचीं कामां जांचो जॉब गेल्लो आसा त्या सगळ्यां पासत आयच्या दिसा कितें भाशेन आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जो कोण वावर करिना ताणें जेवचेंय न्हय आयज बागेवन पावलू त्या सलनिकारांक चीट बरोवन हें आमकां उगडास करता. म्हणटच जण एकल्यान आमी वावर करपाचें भोव म्हत्वाचें बेकार रावंक जायना. तरी आसतना ह्या गेल्ल्या थोड्या म्हयन्यांनी आमी पळयलां ह्या महामारींत जायत्या जाणांचीं कामां गेल्लीं आसात जायत्या जाणांचो वावर हातांतलो सुटलेलो आसा जॉब्स गेल्ले आसात बेकार आसात. कितें भाशेन तांचे पासत मागता आसतना आमकां जायते पावटी मेवलेल्यो सवलती ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो मेळ्ळ्यात त्यो आमी विबाडल्यात आनी ह्या सगळ्या आमी विबाडलेल्या सवलती पासत देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तगतल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले दुसरी चिटे वेले वाचप. भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनात त्या भावा भयणीतावन पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत.
तुमचे मोदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार नासल्याव. न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुग्या जेवूंक नाव. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो. कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवचें न्हय. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदांकाल आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पर तुम्हा समेस्ता सवें आसूं. हांव पावलू म्हज्या काशा हातान हें नोमान बरयता. दर एके चिटीर ही म्हजी निशाणी. म्हज्या हाताचें बरोवप अशें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुम्हा समेस्ता सवें आसूं. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. परतून म्हणयात. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून म्हळें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा, तर तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलोल्यांच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी धोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. तुमी प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलेल्या जाल्यार प्रवाद्यांचें रगत वारूंक तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचे नासल्या. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरतात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वागणी तुका क्रिस्ता. जो कोण वावर करिना ताणें जेवचेंय न्हय. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी वावरा विशीं उलयता, एम्प्लॉयमेंटा विशीं उलयता, जॉबा विशीं उलयता, जाल्यार पयले सुवातेर आमचें जिवीत, जावं तें बेकार जिवीत वो जावं तें काम करता तसलें जिवीत, तें देवाच्या हातान घालुया. कित्याक देवा विरेत आमच्यान खरेंच कांय करूंक जायना. आनी देवा विरेत आमी कितेंय केलें जाल्यार पासून थोडोसो वेळ तें जावपाक शकता, ताचो नेट उरूंक शकता, पूण कांय वेळान ताचो नेट सुटूंक शकता. आनी तेन्ना आमी सांडटा. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमचे मुखार दोनूय बाजू दवरता. एके वाटेन पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू सगल्यांक वावर करूंक आपयता, बेसारमाय पयस करूंक आपयता, आळसाय पयस करूंक आपयता, आनी जण एकल्यान आपणाचें उदारपसण करूंक आमकां एक नेट दिता. आपणाचोच एक एग्जाम्पल, आपणाचीच देख ताणें दिल्या. देवाचें उतर परगडटा, देवाचें राज परगटूंक भोंवता, तरी आसतना दुसऱ्यांचेर एक भार जायना. आपणाचो वावर आपूण करता. टेंट मेकर आसलो तो, ती तंबू बांदपी, आनी हो आपलो वावर वेळ मेळटा ते भशेन तो करतालो. आनी तेच बरोबर मुखेल वावर ताचो देवाचें राज परगटपाचो. जाल्यार दुसरे वाटेन आयज आमकां धोंगेपणाची जी रीत आमी जायते पावटी जियेता आमच्या जिवितान, तें जेजू मुखार दवरता. एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा, डू नॉट जज अ बूक बाय इट्स कवर, डू नॉट व्हॅल्यू अ गिफ्ट बाय इट्स रॅपिंग. एक पुस्तक ताचें वयलें कवर जें आसा ताचेर धरून तूं जज करनाका. तशेंच कोणेंय तुका देणें दिलां जाल्यार भायल्यान जी गुटलावणी केल्ली आसा ती पळोवन भितर कितें आसा हाच्यान तुज्यान समजूंक जायना. भाव भयणीनो, आयज काल कसलेय जरी तर प्रोजेक्ट्स येतात जाल्यार एक वस्त प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स जे आसात, तो मागीर इंडस्ट्रियलिस्ट जावं, तो मागीर गव्हर्मेंट जावं, वो कोणूय पब्लीक कसलोय एक प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज हे आमकां दाखयता. मोपा एअरपोर्ट जायत जाल्यार इतले जॉब्स क्रिएट जातले, पोर्ट जायत जाल्यार इतले जातले, नावशी मारिना जायत जाल्यार इतले जॉब्स क्रिएट जातले. आनी ही बुलोवणी जायते पावटी दिवन असले प्रोजेक्ट्स मुखार धुकळपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. पूण भाव भयणीनो, आमी जाणाव आयज पासून जितले प्रोजेक्ट आयल्यात जांचे विशीं जॉब क्रिएशन आमकां सांगलेलें आसा, खरेपणी आमकां कितले जॉब्स मेळ्ळे, गोंयकारांक कितले जॉब्स मेळ्ळे, भायल्यांक कितले जॉब्स मेळ्ळे, ओ आपणेच विचून काडलेल्यांक जांचे कनेक्शन्स आसात, जे कोण ह्या प्रोजेक्टाक लागीं आसात, जावं सरकार जावं ह्या उद्योगपती, तांकां कोण लागीं आसात तांचे जॉब्स जाले, उरलेल्यांचें कितें, आनी खरेपणी कोणाक जॉब्स मेळ्ळे. जाल्यार भाव भयणीनो, जेन्ना असली फुसलावणी येता तेन्ना जेजू तोंडार मारता. आयज ह्या धर्मशास्त्र्यांचेर आनी फारिसेवांच्या तोंडार जेजून मारलें. भायल्यान बरेशे दिसतात, भायल्यान दिसतात भक्ती करतात म्हूण, भायल्यान दिसता हो कायदो, ही समूर्त जी आसा देवाची ती सांबाळूंक सोदतात म्हूण, पूण हातून भितर तुमची जण एकल्याची एक आस आसा, आपुणूच बरें म्हूण दाखोवंक, आपुणूच व्हडलें म्हूण दाखोवंक, वो आपणाचेंच मुजग वाजोवंक. जाल्यार हेच भाशेन जरी तर आयज आमी कितेंय आमच्या हातान घेता, ते मागीर कोणूय जावं, सरकार जावं, उद्योगपती जावं, वो बेस्ते सादे मनीस जावं, कितेंय आमी हातीन घेता तातूंत आमी जर तर फकत भायल्यान दुसरो रंग दाखयता आनी भितरल्यान आमचो हिडन अजेंडा दुसरो आसा जाल्यार आमचें कोटा. खुद देव आमचें कोटा म्हणटा. जाल्यार आमी भितरल्यान जें कितें आसा तें देव पळयता, भायल्यान आसा तें घडी मनशांक दिसती पडटा, आनी आमी जायते पावटी फकत भायल्यान जें दिसती पडटा ताचे फाटल्यान वेता. ज्या कोणाक चड लायक्स पडटा तो आयज विनर जाता,
जे कोणाचे चड शेअर जाता तो आयज विनर जाता कसलीं कॉम्पिटिशन्स जे आतां ऑनलायन कॉम्पिटिशन जायतीं चल्लेलीं आसात हायेस्ट शेअर्स ताका लागून जो कोण परफॉर्मन्स करता तो सगळ्यां लागीं शेअर करता प्लीज शेअर एंड सबस्क्रायब आनी जरी तर तुवें लायक केलो जाल्यार चड लायक जाता ताका चड मार्क्स मेळटा आयज जें कितें भायल्यान दिश्टी पडटा ताचेर धरून आसा पूण देव हें भायलेंपण येना देव भितर काळजान पडयता आनी काळजान पडलेल्या उपरांत जें तुजें इंतेसांव आसा जरी तर तुवें केलां लोकांक फटोवंक वो तुजोच फायदो पळोवंक वो तुकाच वयर काडूंक वो दुसऱ्याचें जें आसा तें सगळें तुजें करूंक जाल्यार हाचो परिणाम येतलो हाचो निकाळ येतलो दुसऱ्यांनी लायक केला म्हण न्हू पूण देवान तुज्या काळजान पडयला देखून आनी जरी तर तुवें बरें केलां जाल्यार तुका सर्गींचो मुकूट फावो जातलोच बरें फावो जातलेंच लोक तुजें बरें उलयतलोच पूण जरी तर तुवें वायट कामाक लागून केलां देव जेन्ना काळजान पडयता तेन्ना ताची खास्तूय तुका भोगूंक पडटली जाल्यार हें आयज आमी सगल्यांनी आमच्या मनान हाडूंक गरज आसा आनी बो करून जेन्ना ही महामारी आतां चालू आसा आनी हे महामारीन जायत्यांचे आमचे जॉब्स गेल्ले आसात बेकारपण जेन्ना वाडलेलें आसा तेन्ना दुसरे वाटेन आमीच जण एकल्यान करपाचो वावर जाय तो आसा आमचीं शेतां बाटां आसात आमचे भोंवतणी आमचे लागीं ऑपॉर्च्युनिटीज आसात बडे ल्हान दिसत आमकां गूण दिल्ले आसा देवान आनी आमी जायते पावटी आमकांच आमचे गूण फुलयल्ले आसात आमी डिग्री जोडलेल्यो आसात पूण त्यो बेश्त्योच कुशीन दवरलेल्यो आसात जाल्यार जाता ते भाशेन आमी जण एकल्यान आमच्याच वावराची एके भाशेन जबाबदारी घेवन आमच्यान जाता ते भाशेन देवाच्या राज्याक आमी वावरूंक आमकां कृपा मागुया खोटेपण आसा तें सोडुया धोंगेपण आसा तें सोडुया आनी उक्त्या मनान उक्त्या काळजान देवाच्या राज्याचे आमी वांगडी जावया भेटून वेळार गीत घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25 बापा आमचे लागीं दिवूं तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रितू उरता वेदी तुजेर तुका समोर बिताव संवसारांत मी स्वर्गार सोंसली मोगार बापा गे तूं मानूस हेच आमगेलें व्हडूणेपण ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचें अर्पण मोगार बापा गे तूं मानूस हेच आमगेलें व्हडूणेपण ताटांत काशी दितां घालून तुका आमचें अर्पण म्हज्या बाबा भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाकी पवित्र स्वेच्छा देवाक सर्वेस्पर मागयो सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं सर आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच तुका सय सय
सर्वेस्पराचे नावे ताका सोय उसळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां जण एकल्याक देवान जायती देणी दिल्या आनी ह्या देण्या वरवीं आमी आमचेंच उद्धार पसण करूंक, आमी आडसाय सोडूंक, खोटेपण सोडूंक आमकां उलो मारला. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारता आसतना आमचें जण एकल्याचें काळीज आनी आमचीं खरीं इंतेसांवां जीं आसात तीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाची शिली संसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटून आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समज. हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो म्हाका दिवं नाका. आमेन. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे. आतां जी कोण रुदन करता खरेंच भागी. तांकां मुसोण खरेंच मेळटा. आतां जी कोण रुदन करता खरेंच भागी. तांकां मुसोण खरेंच मेळटा. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे. जांकांनी तीच तान भूक लागल्या खरेंच भागी. दादोशी ती खरेंच जातली. जांकांनी तीच तान भूक लागल्या खरेंच भागी. दादोशी ती खरेंच जातली. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे. खुशी मनाची कोणगोरी खरेंच भागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचे.
प्रार्थुया. सर्गीचे बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्या आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नव्यानाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पडे म्हाका पडे म्हाका एका निर्भाग्या पाटक्या तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विश्वास. एक आकुटीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका वाचल्लेली आश्रय आनी बरोवश्या पाटक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बोर पातक्याक जो येता आनी आपल्या खूज भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताची काकूळटी हो विश्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाचे कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजे पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन आनी इबाडीत म्हजो आत्मो. हो तोर वतोता उपकार जो मागता तुजेताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळून अदीक करून एमकोडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सोडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मारे कृपे बोले सोयस्पोत सेबेतो सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू. भागीन मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मारे कृपे बोले सोयस्पोत सेबेतो सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू. भागीन मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मारे कृपे बोले सोयस्पोत सेबेतो सोदो आनी सोदचो पुच्छेसू. भागीन मरे देवाची माये आम्हा पाप्यांक विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी ओदृश्टा सापडलोल्या मोजत कोस ओस्कोत काळजाच्या माग पोचे पासून ज्या शहरातील देवाच्या मणियाराची विनोद कोर सगळ्या देवा भेटयलोल्या ओस्तोऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्या जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतींनी. ए सोमिया जेजू क्रिस्ता
तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक, जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. किरीत भाशेन हो आशिर्वाद आतां पिडेवंतांक भोव करून हे महामारीन जी कोण कश्टवतात तांचे पासत मागुया, जी कोण तांची सेवा करतात ते दोतोरां नर्सी पासत मागुया, आनी जे कोण सगळो कारभार सांबाळटात तांकां सगल्यांक हो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागुया. आमचो आदार सुमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुमया म्हजें मागणें आयक आनी म्हज्या हृदयांत तुजेशी पावो. सुमया आसूं तुमचें सवें आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सुमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर्पद्वेदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवू आनी सदां काल तोगू. आमेन. मोसो फाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुडी सुबा चलये म्हजे फाटल्या. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना वगडायता. आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता, आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासना वगडायता. मोसो पाडलाव करूं तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुडी सुबा चलये म्हजे फाटल्यान.